नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब चॅनलला वीक्षक वर्गांक आयचे हे सी ए साधक सिरीसाक स्वागत करता. मे 2024 अंतू ICN कंडक्ट केल तसल्या CA फायनल परीक्षे उत्तीर्ण जाणू आज आमगेलो आसा CA तेजस्विनी कामत. तेजस्विनी कंग्रॅच्युलेशन्स आणि आयचे कार्यक्रमात स्वागत कर. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हांगेल एक ಕಿರುಪರಿಚಯ दिता. हांगेल नाव तेजस्विनी कामत. हांगेल गाव दोड्डनगुड्डे उडुपी. तसे हांगेल अन्नाल नाव उदय कुमारेस हानी RTO इन्स्पेक्टर जावन आसाती. अम्माल नाव विजयश्री शनय्यस हानी हाऊस वाईफ जावन आसाती. तेजस्विनी तुमकां हांव प्रथम क्वेश्चन कसं म्हणारी तेजस्विनी कामत दाखवून CA तेजस्विनी कामत जाताना कितली खुश जाल्ले? म्हाका मस्त खुशी जाल्या. हांव रिजल्ट आयलो तेन्ना हांव ऑफिसांत आशिल्ली. ते रिजल्ट लोड जाताना हांव जस्ट एक्सपेक्ट करता आशिल्ली पास म्हूण येवो म्हूण तेंच पळयता आशिल्ली. बट इन्स्टेड ऑफ पास ह्या फाटी सक्सेसफूल म्हूण आयला. तें एक चूरू प्रोसेस करूं थोडे टायम जाले. मागीर हांव वचून म्हगेल्या अम्माक आनी सांगलें, सराक आनी सांगलें. बारी खुशी जाल्या. म्हळ्यार 8th स्टँडर्ड दाखून हांव लेखिल्लें CA कोरता म्हणून. आतां फायनली एक जाल्ल्या म्हूण एक खुशी. ओके. सो तुमकां CA करता म्हणून फूड दाखवून अंदाज आशिल्लो इट्स युअर चायल्डहूड ड्रीम म्हणून सांगीत. बरें. म्हळ्यार हांव फस्टाक सान आसतना म्हाका कसो करचें म्हणून आय हॅड नो आयडिया. मागीर म्हगेल्या अन्नाल एक फ्रेंडान सांगलें म्हाका तूं CA करी. म्हाका तेन्ना CA म्हळ्यार कसो म्हूण आयडिया नाशिल्लो. तेश हांव म्हगेल्या अम्मालें म्हणलें अम्मा CA म्हळ्यार कसो ना म्हणून. अम्मा म्हणली तें एक मस्त कश्ट कोर्स. इट इज नॉट नॉर्मल कोर्स व्हेरी नाही है. तुका मस्त चॅलेंजींग दिसता तूं हें करी म्हणून. तशें हांव डिसायड केलें हांव CA करता म्हणून. ओके. तुम्ही B.Com बरं केला ना मग? सो तुम्ही B.Com, इंटर, आर्टिकलशिप ह्या खंयच्या सिक्वेन्सार केल्या आणि तुम्ही कशी मॅनेज केलं टायम हाक बरं? हांव फावंडेशन एग्जाम बरयतरी B.Com कोर्सा जॉयन जाली. त्रिशा विद्या कॉलेजांत केलें कटपाडीचे. तें हांव सायमल्टेनियसली केलें. इंटरमिडिएट प्रिपरेशन जातनाची इवन त्रिशाचे B.Com क्लासेस जाता आशिल्ले. तशी एग्जाम आनी CA एग्जाम आनी B.Com एग्जाम वटूची गेले. ओके. दोन्ही तुम्ही O2 मॅनेज केल्या. तुम्ही आर्टिकलशिप हांगा लोकली केला ना. सो तुम्ही खंयच्या पर डोमेनार तुमकां वर्क करूं मेळ्ळा आणि ह्या एग्जामाक तुमकां कितली हेल्प जाल्ला आर्टिकलशिपा वर्क केल्याला? आमकां आमगेल्या फर्मांतू एक टॅक्सेशन आनी ऑडिट ते म्हाका मोस्ट हें मेळ्ळलें. आमकां त्या फायनल एग्जामा मस्त हेल्प जालें. कसं म्हळ्यार तांतू आमकां इंडेस आनी एक्सपोजर आशिल्लें. ते आमगेल्या फायनल प्रिपरेशन्साक आमकां मस्त हेल्प जालें. आमी तेन्ना ऑडिट करतनाच आमी ते वाजूच्या स्टार्ट केलेलें. तशें आमकां फायनल्साक मस्त हेल्प जालें ते. ओके. सो तुमकां FR तसल सब्जेक्ट ऑडिट. सो प्रॅक्टिकली केल्या निमित्त त्या तुम्ही O2 केलं प्रॅक्टिकली आणि थिअरिटिकली O2 जाल्लें. तुम्ही आता आर्टिकलशिप खंय करता म्हणजे मुखार मेळचे जॉबाक रिलेवंट जात की तुमगेलो अभिप्राय कसा ताचे बग्गे? म्हाका दिसता टू वन एक्सटेंट ते मॅटर जाता. कसं म्हळ्यार आमी लोकल फर्मा केल्यार आमकां सुमार फिल्ड एक्सपोजर मेळटा. तेन्ना आमी डिसायड करूं आमकां खंयचे फिल्ड आमगेले इंट्रस्टाचे खंयचे आमकां थोडे चॅलेंजींग दिसून आमी एक्सप्लोर करूं येता म्हण त्या आर्टिकलशिपांतूच कळटा म्हणून हांव लेखचें. ओके. सो तुम्ही लोकली केल्या एडवांटेज म्हणजे तुमकां विंगड फील्ड आयडिया मेळना. तुमगे इंटरेस्टेड फील्ड खंयचे म्हण तुमकां सिलेक्ट करूं जाता. ओके. तुम्ही ह्या एक्झाम टायमार सोशल मिडियानी यूज करता आशिल्ली की अवॉइड केला? हांव एक्चुली फस्टाक लेखिल्लें हांव मॅनेज करूं येता म्हणून. बट ते लेखिल्लें तितलें सुलभ ना. म्हाका तें मस्त डिस्ट्रॅक्शन जाता आशिल्लें. सो हांव म्हगेल्या स्टडी लिवाचे 15 days इनटू माय स्टडी लीव हांव सोशल मिडियांनी डिएक्टिवेट केलें आनी मस्त लिमिटेड दवरलें. एक स्वल्प टायम मात्र पळोवचें आनी ह्या टायम ऑफ द डे मात्र हांव पळोवचें आशिल्लें. लायक सांजे एक स्वल्प म्हगेले टार्गेट्स रीच जावन आसता तशें हांव तेन्ना हांव यूज करता आशिल्लें. ओके. सो तुम्ही एक स्पेसिफीक टायम झोन दवरनाशिल्ले म्हणजे त्या टायमार मात यूज केलें तितले डिस्ट्रॅक्शन जायना म्हणजे. ओके. तुम्ही कोचिंग ऑनलायन घेतील की क्लासेस वचून घेतले? ना फायनल्साक ते मस्त कश्ट जाता ऑफलायन वचाक. सो हांव ऑनलायनच क्लास घेतिल्ले. एज पर माय कन्विनियन्स हांव ते पळयत आशिल्लें. हांव सकाळीं वगी उठोवन घेवन पळयत आशिल्ली. हांव एक्चुली फर्स्ट इयरांतूच एक क्लास घेतिल्लें. तेन्ना हांव वगी उठोवन घेवन पळयत आशिल्लें नाजाल्यार ऑफिसा देखून येवन पळयत आशिल्ली. तशी त्या म्हाका ऑनलायनच हेल्प जाली म्हाका. सो आर्टिकलशिप O2 मॅनेज करूंक ऑनलायन बेटर म्हणजे तुमगेले कन्विनियंट टायमार तुम्ही पळयत. ओके. आणि तुम्ही क्लासेस आर्टिकलशिप टायमार पळयलें म्हणल्यार सो तुमकां एक्झाम स्टडी लीव येताना विसरून वचनी वता वाजिल्लें. सो ते तुमी कशें रिकलेक्ट केलें? त्या म्हगेल एक्चुली एक मिस्टेक. हांव फर्स्ट इयरांतू आमगेले एक पेपर आसा एडवान्स फायनान्शियल मॅनेजमेंट म्हणून ताजी क्लास घेतिल्लें.
म्हगेल एक मिस्टेक कसं म्हणल्यार हांव ताजें रिविजन करेनी. हांव ते एक पाटी क्लास पळयल्या म्हाका तेन्ना अर्थ जाल्लें म्हण दिसलें म्हाका. हांव तें थंयच सोडून आनीक पेपराचें मुखेली. स्टडी लीव येताना म्हाका हें रिवायज करूं पडलें तेन्ना म्हाका पुरा नवेचें दिसलें. हांव लेकलें मोस्टली आमगेले ह्या फॅकल्टीन हें पार्ट कर न्ही दिसता, ह्या प्रॉब्लम सॉल्व कर न्ही दिसता म्हणून लेखता आशिल्लें हांव. बट म्हाका मागीर रियलायज जाल्यार रिविजन मस्त इम्पॉर्टंट ह्या कोर्सान तूं म्हणून. ओके, सो तुमी म्हणजे क्लास जाले ಕೂಡ एक ರೌಂಡ್ ರಿವಿಷನ್ ವರೆತ ಜೊಟು ಕೆಲ್ಲಾರಿ ವಿಸರ್ಚ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಣಿಜತ್ತ ಉಡ್ಗಸ್ ವರ್ತಾ ಮುಂಚೆ. वय ओके, सो तुमगे फायनल एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट अನ್ನು क्लियर केला नवे. सो तुम्ही स्मार्ट वर्क वरे कोरनास का हार्ड वर्क आवडूची. सो तुमगे कसं स्ट्रॅटेजीज अस की आमगे विक्षक संगीत की तुम्ही कशी वर्क केला म्हणून. म्हाका कसं दिसलें म्हळ्यार 100% कवरेज पॉसिबल आसा, बट मस्त कश्ट जाता. एस्पेशली आमी लिमिटेड टायमान स्टार्ट कोरनासलें आमकां 100% कवरेज करचें कश्ट जाता. ताकाची हांव कसं करचें आशिल्लें म्हळ्यार कवर केल्लो टॉपीक हांव समो वाजयत आशिल्ली आनी हांव मेन्शन केलेलें अर्लियर ते रिविजन करता सुका आमी. हांव कसं वाजयलां हांव तें विसरूं सोणी हांव घडे घडे रिवायज करता आशिल्लें तें. ओके, सो तुम्ही म्हणजे एक मल्टिपल रिविजन करता म्हणून आणि एक आम्ही 100% कवर करता म्हणना केल्लाल पोर्शन करेक्ट जावन करता म्हणून. ओके, आणि तुमगे स्टडी लिवान तू दिनचरी कशी आशिल्ली तुमगेले. हांव स्टडी लीव आमकां 5 months मेळ्ळेलें. हांव ऑल 5 months सकाळीं वगी उठोनूची वाजयत आशिल्ली. फर्स्ट फ्यू मंथ्स हांव सकाळीं ऑडिट वाजयत आशिल्लें. कशें म्हणल्यार ऑडिट आमगेला थियरी सब्जेक्ट तांतूं विसरची चान्स चड आनी आमी त्या पेपरान तूं एक्झॅक्ट ते की वर्ड्स एक्सपेक्ट करता आसतानी. तशें ताजे निमित्ती मल्टिपल टायम्स वाजून आशिल्ल्यांकच समो बरोवचें येता. सो हांव सकाळीं केन्नाय ऑडिटच वाजयत आशिल्ली. बट टुवर्ड्स दी एंड स्टडी लिवाचे एंड येताना म्हाका दिसलें म्हगेल केलो एक सब्जेक्ट वीक आसा. ताका हांव सकाळीं उठून त्या फर्स्ट कोर न्हू मागीर ऑडिट कोरून मागीर विंगड करता आशिल्ली. ओके, सो तुम्ही करेक्ट प्लॅन केला. तुमकां टफ दिसेल सब्जेक्ट तुम्ही सकाळीं कवर करता आशिल्ली ती. दॅट वॉज युअर अप्रोच. ओके, आतां सी सिलेबस मस्त वास्ट आसा. तुम्ही सांगेल म्हणजे 100% कवरेज करूंक जायना आणि तुम्ही केल्लां ते 1.5 days तुम्ही कशी रिवायज केला. मॅरेथॉन तसं व्हिडिओज पळयता आशिल्ली की सेल्फ स्टडी करून मॅनेज केलं कशें केलं तुम्ही. म्हाका मॅरेथॉन म्हळ्यार तितलें प्रिफर करना हांव. कसं म्हळ्यार म्हाका खंयची कश्ट जाता म्हूण म्हाका कोता आसा. तांणी कवर करतना पुरा कवर करताची. सो हांव म्हगेल फर्स्ट टायम स्टडी करतना केलो म्हगेल सेकेंड टायम रिविजनाक म्हूण मार्क करून दवरलेले आशिल्ले क्वेश्चन्स. हांव सेकेंड टायम रिविजन करतना तांणी तो पास केलो सिलेक्ट कोर न्हू त्या म्हगेल लास्ट डे रिविजन म्हूण दवरलेलें. हांव 1.5 days त्यान तितलेंच कवर केलेलें हांव. ओके, म्हणजे तुम्ही फर्स्ट डिसायड करून आशिल्ली ह्या पार्ट हांव वाजू का म्हणून. आणि तुमगे टफ एरियाज खंयचे म्हणून गोत तुम्ही त्यांच्या ऑर्डरी वाजिल्ले. आणि आतां एग्जामान 3 hours तू आमके लगत नासले क्वेश्चन येवचे पुरो मध्ये स्ट्रेस फील जावचे पुरो. सो तुमगेले एग्जाम बरयतना अप्रोच कशी आशिल्लें. म्हाका त्या 3 hours कश्ट जावचे नज म्हणूची हांव एक मॉक टेस्ट सिरीज घेतिल्या. त्या हांव 3 hours बसून बरयता आशिल्ली. तशें म्हाका थोडे पुणी एक्सपिरियन्स आसो म्हणून ते फुल्ल नवेचशे दिशी नाका म्हणून. आनी हे एग्जामाचे 3 hours तूं हांव ते फर्स्ट 15 minutes रिडींग टायमान तूं पुरा जाण सांगताची फर्स्ट क्वेश्चन कश्ट आसता त्या पळोवन नाका तुका मागीर कॉन्फिडन्स लो जाता. सो हांव पेपर उलटा ओपन करचें आशिल्लें. लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट पळोवचें आशिल्लें आनी तशी वता वता हांव डिसायड करचें आशिल्लें हें बरो की नाका म्हणून. खंयचे क्वेश्चन्स म्हाका कंपेरेटिवली इजी दिसून चड मार्क्स फॅच करता हांव ते अटेम्प्ट करता आशिल्लें फर्स्टाक. ओके, एक तुम्ही सांगितलं फर्स्ट क्वेश्चन अवॉइड करचे विंगड क्वेश्चन वाजून. सो क्वेश्चन सिलेक्ट करचे इम्पॉर्टंट 15 minutes टाइम मारी. आणि एक मॉक टेस्ट बरोच तुम्ही मस्त बेनिफिशियल म्हणजे सो दॅट तुमकां आयडिया येता कशी फेस करूं येता. आमकां त्या रिटन प्रॅक्टीस आसा ना त्या डेव्हलप करता जाल्यार मॉक टेस्ट इम्पॉर्टंट म्हण दिसता. हां, तुमगेले न्यू स्किमान तू फर्स्ट अटेम्प्ट जावन आशिल्ली मित. सो नॉर्मली सर्टन म्हणटा ती त्या मस्त इजी कंपॅरेटिवली ओल्ड स्किमा कंपेअर केल्यार नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स उणे म्हणून. सो तुमगे अभिप्राय कसं नाही बेनिफिट्स कसं नाही चॅलेंजेस कसं जावन आशिल्लें हें. ऍक्च्युली एक बेनिफिट म्हणून दिसता कसं नाही म्हळ्यार 2 पेपर काडला आमकां वाजितन पुणी कशी अड ना स्टडी लिवान तूं. बट ते एक्चुअल एग्जाम येताना 8 पेपर्स बरोवका म्हळ्यार आमकां एक नमून सुस्त जावन घेवन आमगेले परफॉर्मन्स अफेक्ट जाता. तशें 2 पेपर्स काडले जाल्यार ते बेनिफिशियलाची. बट आशिल्ल्या पेपरान तूं MCQ घाला त्या बोथ बेनिफीट आनी चॅलेंज वे. बेनिफीट कसं नाही म्हळ्यार आमी एक अटेम्प्ट केल्यार आमकां 2 marks मेळटा ते सुलभ जावन जाता. बट तेंच एक चॅलेंज कसं नाही म्हळ्यार इन केस आमकां गोत नासलें ते 2 marks गेले आमी 98 marks मात्र अटेम्प्ट करताची. तशी ते बेनिफीट आनी चॅलेंज तशें ताका समो प्रिपेर करपा जाता आमी.
ओके सो तुम्ही म्हणशात तुमकां अशी MCQ नाही जाल्यार पार्शियली पण मार्क्स मेळटा बट MCQ जाल्यार मागीर एक स्वल्प मिस्टेक जाल्यार Full 2 मार्क्स zero. फुल वता Right. त्या एक चॅलेंज मागीर तुमकां ह्या वेळार नवे सब्जेक्ट आसना मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी सो त्या तुमकां पुरा सब्जेक्ट नॉलेज आसका ना ताका सो ताची प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी कशी आशिल्ली ताका तुमी कितले टायम दिल्ले हांव स्टडी लिवा स्टार्टिंगा केलें हांव एक थोडे टायम दिसाक कॉस्टिंग ऑर लॉ वाजिता तेन एग्जाम लागेतान म्हाका सुलभ जाता म्हणून बट ते करूं जायनी म्हाका लास्टाक हांव इंडेक्स घेवन नातल्यार तेंचे फॅकल्टी तांणी क्वेश्चन बँक सेल करता आशिल्ली हांव त्या घेतल्या आनी हांव एग्जामा फूल दिवसू रिविजन स्ट्रॅटेजी व्हिडिओ पळयत आशिल्ली तातूंत तांणी म्हणलेलें मल्टी डिसिप्लिनरीन तो आमी क्वेश्चन्स रिपीट करचे एक्सपेक्टेशन दवरूंक नज कसलें म्हणल्यार हें मस्त ब्रॉड एरिया इन्स्टिट्यूटाक क्वेश्चन्स फ्रेम करूंक मस्त स्कोप आसा तशी रिपिटेड क्वेश्चन्स आमी एक्सपेक्ट करूं जायना म्हणून तशी हांव म्हगेलें आशिल्लें पुरा बुकां खंयचे पुरा रेफर केलें त्या पुरा घेवन चमकली कसलें म्हणल्यार म्हाका त्या 4 hours तो रिग्रेट करचे नाका आशिल्लें त्या आन्सर त्या बुकांत आशिल्लें बट हांव हाणी म्हूण तें नाका आशिल्लें तशी आशिल्ले पुरा बुक्स घेवन चमकल हांव ओके सो आतां आमगे एक फुडें ओपन बुक पेपर आशिल्लो तांत तुका कसं म्हळ्यार क्वेश्चन्स रिपीट जावची पॉसिबिलिटी पर मस्त आशिल्ली सो तो आनी तूं तितली ना म्हणचे तुमी बेटर टू कॅरी ऑल द बुक्स आमी वाजिल्लो असेल पुरा वेल्यार बेटर म्हणचे मागीर तुमगे फ्युचर प्लॅन्स कसो आसत प्रॅक्टीस घालचे अंदर की जॉब वच्चे तांत बरें तुमकां 2 ऑप्शन आसा इंडस्ट्री वच्चे तर बिग फोर वच्चे सो तुमगे प्लॅन कसो आसा आतां सद्याक प्रॅक्टीस तूं आयडिया ना म्हगेल्या इंडस्ट्री ऑर बिग फोर हांव इंडस्ट्री तक्कड वचका म्हूण लेखतस आनी एक्सप्लोर करता हांव आमगेल हे प्रोग्राम मस्त CA स्टुडंट्स पळयत आसा ती सो तांकां तुमी एक 3 टिप्स दिवका जाल्यार कसं सांगता ती एक हांव सांगता हार्ड वर्काक रेडी आसूं का इन केस तुका हुशार ना जावचे कसले सेटबॅक आसल्यार आमी हार्ड वर्क करपाची त्या सोडूनच आनी एक हांव सांगता म्हळ्यार आमी पॉझिटीव जावन आसका आमी होप्स सोडचे तशें प्रकारे करूं नज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टीक आसका रिजल्ट्स बगे ओके आणि CA करता म्हणून मस्त जाण आसा ती करची की नाक्की म्हणून तसा जाणाक तुमी कसं गायडन्स दितली तेंची तुमी ऑलवेज इन्फॉर्म्ड आसका कसं न्ही ह्या कोर्स आसो कसं चेंजीस येता कसं सिलेबस ते इन्फॉर्म्ड आसूं का आनी ताजे बेस्ड जारी एक्शन घेवच्याक ऑलवेज रेडी आसूं का तुमी हांगा येयला खुशी जाल्ले तुमगेले हे गायडन्स आमगेले मस्त CA स्टुडंट्सांक हेल्प जावन आसता म्हण लेखता तुमकां कोणाक कसं सांगू आसल्यार सांगेत म्हगेल्या हें CA कोर्स एस्पेशली फायनल्सात स्टडी लिवान तूं म्हगेल्या फॅमिली आनी फ्रेंड्सान म्हाका मस्त सपोर्ट केला हांव दिसाक एवरी टायम सांजे हांव वॉकिंगा वता आशिल्ली म्हगेल्या अम्मा लोटू तेन्ना हांव सांगता आशिल्ली म्हाका अशें जाता हें वाजिलें हें कशें जाता म्हूण सांगता आशिल्ली हांव अम्मा लेगी म्हगेलो आन वय येवन निमगीत आशिल्लो कितले पाटी जाल तुगेल वाजून कशें जाता आसा म्हूण घडे घडे निमगीत आसता आशिल्लो आनी आमगेले एक सर आसा KS अडिगा सर म्हणून तांणी म्हाका केन्नाय गायड केला फ्रॉम फावंडेशन डेज तांणी म्हगेल वयर मस्त फेथ दवरला तांणी म्हाका नातील फेथ तांकां आसा म्हगेल वयरी सो मस्त थँकफूल म्हगेल सगळे फॅमिली म्हगेल तम्मा अक्का आनी पुरा जाणांनी मस्त सपोर्ट केला म्हाका ते जसं कंग्रॅच्युलेशन्स अगेन आमगेल्या स्टुडियो येवन आजी तुमगेल टायम दिवन तुमगेल जर्नी शेअर केलेला धन्यवाद मस्त CA स्टुडंट्सांक गायडन्स खंडित मेळ नासता आणि तुमगेल फ्युचराक बरें ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू आयज हे CA साधक सिरीज पळयलेल्या विक्षकांक धन्यवाद सांगता तशेंच हे व्हिडिओ लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा ती